योग ही आमची जीवन पद्धती जावची। योग हो केवळ शारीरिक सक्षमता येवपा खातीरच न्हय, तर शारीरिक सक्षमतेच्या पलीकडे आमी मानसीक दृश्ट्या सुद्धा बॅलन्स आसप, परिपूर्ण आसप, सक्षम आसप तितलेंच महत्वाचें आसता। आणि म्हणून एक आदर्श जीवन पद्धती म्हणून ह्या योगाकडे आमी पळोवया। योग हो केवळ 21 जुना पुरतो उरचो न्हय, योग हो आमचो जीवनाचो अविभाज्य भाग जावचो। खास करून जे विद्यार्थी मंडळी हांगा आसात आणि राज्यभरांतली तरुण मंडळी आसा, तांणी हो योग आपल्या जीवनाचो, दैनंदिन जीवनाचो भाग करचो। आयच्या दिसा सगळ्या नागरिकांक शुभेच्छा दिता आसतना खास करून तरुण वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी आपल्या खातीर, आपल्या भवितव्या खातीर, ह्या देशाच्या भवितव्या खातीर योग हो अंगीकृत करचो अशें हांव मागतां। We are celebrating a very ancient science brought to us by our sages and rishis. But the most important thing is that we have made it part of the Ayush system of medicine. When we talk about preventive medicine, yoga has to play a big role. It teaches us to unite the mind and the body and the soul together. That is the achievement of a good yogi, of harmonizing your inner self with your body. भारत देश योगाच्या बाबतीत कितो श्रेष्ठ आसा हे आमच्या अनेक साधू संतांनी, योग गुरूंनी हे महत्व पटवून दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आणि हे हाजें महत्व जाणून वेगवेगळ्या टप्प्यांनी म्हाका दिसता आंतरराष्ट्रीय लेवलाच्या लोकांनी सुद्दां ह्याचो अभ्यास करपा खातीर भारतांत येवन ताचो अभ्यास करपाचो प्रयत्न केलो आनी ताचें महत्व समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो। आणि अशा वेळाचेर आजचो हो क्षण जो आसा संबंद जगाक की भारत देशांतलो जो योग आसा तो समजून घेवपाचो जो प्रयत्न चालू आसा, त्यामुळे आमकां खूब गर्व दिसता, दिसता।